आयज काल इतले हरामी लोक संवसारांत भरलेले आसा खबर आसा. तांकां दुसऱ्यांक मॅन्युप्युलेट करपाक कसो सक्सेस मेळटा तो खबर ना. आमचे हिंदू धर्म, आमचे मुस्लीम धर्म, आमचे कॅथलीक धर्म हेंचेर पासून झगड्यो लावपा खातीर देवांचेर जो आमी विश्वास करता, आमकां जेजू पावतलो, आमकां श्री गणेश पावतलो, ओके, हे पासून करूं नाका म्हणटात आनी ते मॅन्युप्युलेट करपाक दुसऱ्यांक सक्सेसफूल जाता. लोक म्हणटात भुतां सामकी डेंजरस, गोस्ट सारके डेंजरस म्हणटा, पण हांव तशें म्हणिना. हांव म्हणटा मनीस डेंजरस. आयचो जो इन्सिडेंट जाल्लो आसा तो जावन आसा रोमियो वांगडा आनी तेज्या बायले वांगडा, रेशमा वांगडा. तेंच्या वांगडा कितें अशें जालें की लायफान तेंची इतले जी हॅपी लायफ आसली ती टोटली डिस्ट्रॉय जाली. हे तुमकां पळोवपाक जाय जाल्यार व्हिडिओ स्कीप करूं नाका. आनी हांव टायम वेस्ट करिनासतना व्हिडिओचेर येता. रेशमा आनी रोमियो दोगांय हजबंड वायफ आनी तांकां 2 भुरगीं आसा. एक 17 वर्साचो चेडो आनी एक 14 वर्साचें चेडूं. लायफ इज ब्युटिफूल. रेशमा बिलोंग टू अ हिंदू फॅमिली, मिडल क्लास फॅमिलीचे, आनी रोमियो बिलोंग टू अ कॅथलीक फॅमिली इन अ रीच फॅमिली. रोमियो जो म्हणटा पळय तो UK कामाक आसता, हंसलो, ओके, सिन्स ही वॉज 21 years old आनी आयज तो 46 years old आसा. 46 years old आनी तेजी बायल 34 काय 35 years old. ओके, तेंच्या लायफान इतले चेंजीस जाले की तुमकां हांव सांगूं शकना. जालें कितें तें सांगता तुमकां. रेशमा जे चेडूं आसलें ते हिंदू घरांतले आनी तेका केन्नाच तेणी खंयसर जॉब करूंक ना जावं खंयसर काम करूंक ना. शिकला ना न्हू, फर्स्ट इयर काय सेकंड इयर केला तेणी आनी तेच्या उपरांत तेचे यंग एजीचेरूच काजार जालें रोमियो वांगडा. केन्नाच काम करूंक ना, पूण तेका एक आवड आसली की आपूण भायर सरतलें आनी कामाक वयतलें आनी 2 रुपया जोडटलें म्हणून. आनी अशेंच करून तेणी आपणाच्या घोवा वांगडा झगडी करून की बाबा आपणाक तूं कामाक वयता ओके हा, बट हांवूय कितें तरी करूंक सोदता. अशें करून तें एका कंपनीन कामाक लागले. ओके, कंप्युटराचेर काम आसलें तेजें. आनी बाकीची कलिग्स आसता न्हू, लायफान कलिग्स आसता, दुसरे दादले मनीस आसता, बायलां मनशां आसता, तरणाटे आसता, चेडवां चेडे, तशे तेजे कलिग्स जाले थंय कामार. काम वचोन तेका 2-3 म्हयने जाल्लेले. एक बायल तेच्या लायफान अशी येयली, थंयसरूच काम करताली तेज्या वांगडा. तेणी म्हटलें कितें गो, कितें आमकां हें काम करून कांय मेळना. आपणाक एक तगडी आयडिया खबर आसा, तितून तुजो व्हडलो बंगलो जातलो, तुजी व्हडली गाडी जातली, तुज्या खुदच्या पयशांचे भांगर जातले, सगळें जातलें. रेशमान म्हटलें खरेंच, कितें करचें पडटलें. तांत्रीक बाबा, एक आपणा कडेन एक असो तांत्रीक बाबा आसा, तेजे कडेन तर वचत जाल्यार सगळें काम जाता. तेजी कितले 90% लोकांक तेणी हेल्प केल्लेली आसा. म्हाका केल्या, म्हाज्या फ्रेंडांक केल्या, खूब जाणांक केल्या. आनी अशें करून रेशमाकूय तें मॅन्युप्युलेट करपाक सक्सेसफूल जाता. शेवटचो एक असो दीस येता की रेशमा घरा कडेन बेगीन बेगीन येता आनी आपणाच्या घोवाक फोन मारता. रोमियो, म्हाका मरे एक अशी गजाल गावल्या की तुका फाल्यांसून भायर कामाक रावपाची गरज ना. तूं म्हणटा मरे तुका खूब त्रास जाता, तूं गोंयान यो. आपणाक एक असो मनीस गावला तो आमची सगळीं प्रॉब्लमां सॉल्व करतलो. सारकें न्हू? सारकें. आनी रोमियोन तेका विचारलें अशें तुका कितें गावलें. तेणी सांगलें आपणाक एक असो तांत्रीक बाबा गावला, तेजे कडेन वयपाचो आनी तेजें तो सांगता तें करपाचें, सगळें सॉल्व जातलें. रोमियो रेशमाक खूब तापयता, खूब गाळयो मारल्यो, आयको कितें करताय तूं, तुका खबर आसा कशे लोक आसता कितें. रेशमा आयकोंक ना. तेणी त्या बायलेक घेतले आनी ती डायरेक्ट गेली त्या तांत्रीक बाबा कडेन. तांत्रीक बाबान विचारलें तेका, तुजें नांव कितें. रेशमा. तूं कितें करता आनी तूं कित्याक येयला हांगा. तेणी सांगलें आपणाक घोव आपणाचो भायर आसता, आपणाक हॅपिनसूच ना, लग्न जाल्लेल्याक, काजार जाल्लेल्याक घोव बाबडो भायरूच आसा. आपणाक खंय बरें भोंवंक मेळना, आपणाक खंय भुरग्यां वांगडा खंय पिकनिकेक वचोंक मेळना, कांय ना. घोव भायर आसता पूण बंगलो ना, धाकटुल्या घरान रावतात आमी 100 स्क्वेअर मिटराच्या. घोव भायर आसा म्हूण घरान दारार 4 व्हिलर ना म्हणून आपूण तुजे कडेन येयला. तो म्हणटा तेका तुका आपूण सगळें दितलो.
आणि ताका सांगता तुजो धर्म खंयचो, आपूण हिंदू म्हणटा ते, पण आपूण कॅथलिका वांगडा काजार जाला, सोड ते सगळे म्हणटा, सोड सगळे सोड न्हू, हय सगळे सोड म्हणटा. हिंदू देवाक मानू नाका, क्रिस्तांव देवाक मानू नाका, मुस्लीम अल्लाक मानू नाका, केकात मानू नाका म्हणटा. आपूण सांगता ते कर. सद्या पयलीं तूं घरा वच, तुज्या घरान जितले जेजूचे फोटो आसा, जे तुजे गणपतीचे फोटो आसा, कितें आसा ते काड आनी भायर मार. हय आनी ते मॅन्युप्युलेट जाता, तो दादलो मॅन्युप्युलेट करता आनी ते जाता. ते घरा कडेन येता बेगीचे बेगीन, रेशमा आनी सगळे फोटो काडटा आनी भायर व्हरून दवरता. रेशमाचो चेडो आनी चेडूं म्हणटा, मामी हें कितें, गॉड, वाय यू किपींग गॉड आउटसायड, भायर कित्याक दवरता. आमी म्हणटा तूं आपणाक सांगू नाका म्हणटा, तूं गी राव. चेडूं फोन घेता आनी बापायक फोन मारता आनी सांगता, मामीन सगळे देवाचे फोटो काडले आनी भायर व्हरून उडयल्या म्हणून. रोमियो फोन मारता आनी ताका खूब तापयता, खूब झगड्यो घरान, फोनाचेर फोन, झगड्यो. रेशमा आयकना न्हू. हय रेशमा जाय तेंच करता. ते दुसरे दिसा परत वयता आनी ताका सांगता आपूण सगळे फोटो दवरले म्हणटा. आनी बाबा म्हणटा हय, आपूण म्हणटा हांगाल्यान पयला, हांवें सगळे पयला म्हणटा, तुवें भायर दवरला पळय ते. ताका सांगता आयच्या संवसारान, हिंदीन सांगता ताका, आयच्या संवसारान म्हणटा सोना मिट्टी है. कितें म्हणटा, भांगार म्हणटा ते माती. सोना मिट्टी है, लेके हांव म्हणटा. आनी तेज्या घोवान ताका खूब भांगार केल्लेले, खूब 30-40 लाखाचे भांगार घेतलेले, ते सगळे घेवन ते बॉक्स बॅगान घालता आनी हाडटा आनी बाबा कडेन दवरता. बाबा ताका सांगता तूं थोड्या दिसांनी हे भांगार घेवन व्हर म्हणटा, आत्तासून तुजी संवसार सारको जातलो, आपूण तुका कितें सांगता तें कर. आनी ताका अशें सांगता की घरा कडेन वच, ताका कसलो तरी एक मंत्र दिता, तो बस आनी तो मंत्र म्हणटा. 2 म्हयने तूं म्हणटलय जाल्यार तुजें स्लो सगळें सारकें जावंक लागतलें. सारकें न्हू. सारकें. आनी कोइन्सिडेंट, लायफाचो कोइन्सिडन्स तुमी पळया कसो तो. ज्या दिसासून तेणी तो मंत्र उलोवपाक स्टार्ट केला 2 दीस, तिसऱ्याच दिसा तेज्या घोवाक प्रमोशन मेळटा कामाचेर. 15 वर्सान केन्नाच मेळोंक ना, ती 15 वर्सां उपरांत मेळटा प्रमोशन जालें. ते रेशमा समजता, अरे वा, बाबान चमत्कार केलो म्हणटा. बाबान चमत्कार केलो म्हणटा. जो पेमेंट ताका 3 लाख 4 लाख म्हयन्याक आसलो तो 6 लाख जाता, जाल्यार ताका अरे वा 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 वा, प्रगती जाली बाबा खातीर. आनी ते बाबा कडेन परत वयता, बाबा बाबा करत आनी तेज्या पांया कडेन पडटा. सारकें मगो. सारकें. बाबा तुवें आपणाक सांगलें आनी 3 दिसां उपरांत आमची लायफ टोटली चेंज जावपाक लागली. बाबा म्हणटा ताका, तुका हेजो फुडलो पडाव करूंक जाय जाल्यार आपूण तुका कितें सांगता तें आयकचें पडटलें. ते बाबाचे हितून इतले भितन घुसलेले की ताका बाबा सांगता की तुका आतां एक अशा मनशा वांगडा न्हिदचें पडटलें जे तूं त्या मनशाक केन्ना वळखना. एक रात तेज्या वांगडा काडची पडटली तुका, जाल्यारूच तुजें फुडें कितें आहा तें सॉल्व जातलें. पूण ही गजाल भायर कोणाक खबर आसूंक जायना. चेडूं म्हणटा, रेशमा म्हणटा, बाबा सगळें सारकें जातलें न्हू. हय म्हणटा तो, पूण असो मनीस आपणाक खंय मेळटलो. रेशमाक फूल मॅन्युप्युलेट केला तेणी. रेशमा म्हणटा आपणाक असो मनीस खंय मेळटलो जो आपणा वांगडा न्हिदतलो पूण कोणाक सांगचो ना. तूच पळय म्हणटा तो, तूच डिसायड कर. तुज्या फुडल्यान साक्षात आपूण आसा म्हणटा. तुका जाय जाल्यार आपूण तुका मदत करूं शकता, पण आपणाक मदत करची कशी दिसना, कित्याक तूं नित्यात आपणा कडेन येयला. तुका आपणाचेर भरोसाच आसचो ना. ना 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 ना, आपणाक तुजेर भरोसा आहा म्हणटा. सारकें न्हू. सारकें. आनी रेशमाक तो इतलो मॅन्युप्युलेट करता आनी तेज्या वांगडा फिजिकली रिलेशन दवरता. ताका तेज्या वांगडा फिजिकल जाता. ओके, ताका सांगता की आपूण तुका वयर काडटलो, तुजी फॅमिली पयला तुवें 3 दिसांनी तुका प्रगती केली. आनी तशें करून ताका मॅन्युप्युलेट करता ऑन मल्टिपल टायमार, मल्टिपल डेज, मॅनी टायम, खूब फावटी तेज्या वांगडा फिजिकली रिलेशन दवरता. आनी रेशमाक अशें दिसता की तो खरेंच कितें तरी बरेंच करता. एक दीस सकाळी फुडें ताका न्यूज गावता की त्या बाबाक पुलिसांनी अरेस्ट केला म्हणून. आनी त्या पुलिसांनी तेजेर मॉलेस्टेशनाची केस आहा.
आणि ती कोणी कोणाचेर केल्लेली असता मॉलेस्टेशनाची केस. जी बायल रेशमाक घेऊन त्या तांत्रिका कडेन गेल्ली पळय तिणे केस घातलेली. ते म्हणटात तू रेशमा आपूण चुकले, आपूण तुका रॉंग जाग्याचेर व्हेलो, तू तेजे कडेन वचो नाका. तेणी अशें अशें केलें, आपणाय वांगडा केलें आनी आपणाचे 22 वर्साचे धुये वांगडाय केलें. प्लीज तेज्या वांगडा वचो नाका. आपूण तेजेर केस घातल्या. रेशमा म्हणटा तूं सांगता तें रॉंग. तुका तुज्या घोवान सांगलां आसतलें अशें करपाक. तो बरो मनीस जेणी आपणाची लायफ 3 दिसान चेंज केली हय. आनी ते कशेंच आयकना. कशेंच आयकना. रेशमा आनीक फुडलो स्टेप घेता. जें भांगर तेणी तेजे कडेन दवरलेलें ते आनी घोवान तेका आनीक कितें पयशे धाडलेले ते सगळे पयशे एकठांय करता आनी त्या दादल्याची बेल करता, भायर काडटा तेका जेलींतलो. आनी तेका आपणाचो सगळ्यान श्रेश्ठ देव जेजू न्हू, आपणाचो गणपती न्हू, अल्ला न्हू, कोणूच न्हू, होच आपणाचो देव म्हणून समजून ते फुडें सरता. तेज्या वांगडा आनीक फिजिकल जाता. तो तेका आनीक कितें कितें सांगता ते आनीक कितें कितें करता. 40 लाखाचे भांगर व्हरून दवरप फकाणां न्हू. सारकें न्हू. सारकें. कितें म्हणटा. आनी रेशमा पयलीं इतले बरे आसले ते देवाचे करताले, टायम टू टायम मिसाक वयताले. टायम टू टायम संडे मिसाक वयताले, प्लस आपणाच्या देवाक मानताले. सगळे हिंदू धर्म मानताले ते, गणपती हे करताले, प्लस क्रिस्तांवाचे चर्चीन वयताले, सगळे प्रेयर करताले, हय. सगळे करताले. आनी त्या दादल्यान तेजी लायफ टोटली चेंज केली. कितली अंधश्रद्धा आमच्या संवसारान भरलेली आसा ती पळया. इतलेंच न्हू, फुडें कितें जालें तें तुमकां सांगता. रेशमाची लायफ हेच्या फुडें इतली काबार जावपाची आसली म्हणून तेणी स्वप्नान चिंतूंक नासलें. ते बाबान तेजे वांगडा मल्टिपल टायमार मल्टिपल प्लेसींचेर फिजिकली रिलेशन दवरले, तेका भुलयलो, तेका मॅन्युप्युलेट केलो, तेज्या वांगडा खूब कितें कितें केलें. 40 लाखाचे भांगर हाडून दवरूंक लायले. आनी एक दीस असो दीस येता की तेजी व्हिडिओ तो खूच काडटा. बाबा तांत्रीक बाबा तेजी व्हिडिओ खूच काडटा आनी बाय चान्स ती व्हिडिओ तेज्या घोवा कडेन गावता. तेज्यात कामा वयले कोण तरी तेज्या घोवा कडेन ती व्हिडिओ पावयता. कित्याक त्याच कामा वयली कमीत ते कमी 5 ते 6 7 बायलां थंय त्या तांत्रीक बाबा कडेन वयताली. हय. तेंच्याय वांगडा तो तशेंच करतालो. तेंचे हें सगळें पळोवन घोवा भितन आनी रेशमा भितन झगड्यो चालू जाता. डायवोर्साचेर पावता. डायवोर्स दिवपाक रेडी जाता. घोव डायवोर्स दिवपाक रेडी जाता. रेशमा तांत्रीक बाबाच बरो म्हणटा. तो आसा म्हणूनच तुका प्रमोशन गावला म्हणटा, नाल्यार तुजें जावचें नासलें. आनी त्याच टायमार एक रेशमाक अशी न्यूज गावता की बूम, काबार सगळें. तो तांत्रीक थंयसरले पयशे 40 लाखाचे भांगर घेवन फूर गायब नात. 2011 सालान ही घडलेली गजाल. 2011 सालान ही घडलेली गजाल. अजून मेरेन तो तांत्रीक ना, तेजे 40,000 ना, 40 लाख ना, सॉरी 40 लाख ना. रोमियो आयज रेशमा वांगडा ना. रेशमाची दोनूय भुरगीं आयज रेशमा वांगडा रावनात. ती बऱ्या जाग्यार आसात. बापाय वांगडा बऱ्या जाग्यार भायर रावतात, युकेक आसतात. जस्ट इमॅजीन, रेशमा आतां एकले आसा, कामाक वयता, पयशे 40 लाखाचे भांगर हें केले. आयचे डेटीन ते कितले पयशे आसतले आहले तेजे. आवय, करोडांनी पयशांचे भांगर आसतले आहले. घोव आसतलो आहलो, 2 भुरगीं आसतली आहली, तेणी लायफ पिड्यार करून घेतली. वाय? अंधश्रद्धा. काय बरी लायफ तेंची काय चलताली. 18 वर्सां ती वांगडा आसली दोगांय पयलीं. लायफ पिड्यार. कित्याक? असले नाका जाल्ले थर्ड क्लास नालायक लोक संवसारान येता म्हणून. अशे लोक नालायक संवसारान येयले काय मनशाचो फुडल्या हेजेर न्हू भरवंसो उडटा. आतां हे तुमी पयलां आसतलें, हांवें जी स्टोरी तुमकां सांगल्या ती आयची, तेतून तुमकां कळ्ळां आसतलें की आयज तुमी असले नाकाल्ले ढोंगी बाबांचेर भरवंसो दवरप न्हू. हे करता आसतना जे अशे लोक जे बिहेव करता तेन्ना कोण बरो सिन्सियर पासून कोण बाबा आसा न्हू, मनीस तेजेरूय भरवंसो करपाचें सोडटा. ऑल बिकॉज ऑफ दीस टायप ऑफ थर्ड क्लास पीपल. अशे लोक चेडवांक बायलांक मजबूर करता आपणा वांगडा न्हिदपाक. सतर्क रावा.
सारखे न्हू. सारखे अलर्ट राहा, असले हेतून फसनाका. रेशमा वांगडा चूक झाली, त्याच्या वांगडा त्याची संसार पिड्यार झालो, तो तुमच्या वांगडा जावपाक नाका म्हणून हांवें व्हिडिओ घातलेली आणि आसा. दुसरें म्हटल्यार गायज, तुमका कोणूय असो सांगता की तुम्ही तुमच्या देवा कडल्यान पयस रावात, जाल्यार तेंचे कडल्यान 10 पावला पयस रावप त्या मनशा कडल्यान. एक्झॅक्टली. गॉड इज एव्हरीथिंग. हांव तुमकां खरें सांगता, देव आसा म्हणून आयज हांव तुमच्या वांगडा आसा. देव आसा म्हणून आयज आमी तुमच्या वांगडा उलोवपाक पावता, आमी 2 टायमाचें जेवण जेवंक पावता. इट्स बिकॉज ऑफ गॉड. वी बिलीव इन गॉड. तुमी तेंच करचें. देवा कडेन, देवाचेर भरोसा दवरचो नाका जाल्ले हितून तांत्रीक फटींग ढोंगी लोकांक बिलीव, तेंचेर ट्रस्ट दवरचो न्हू, आनी आपणाची लायफ पिड्यार करची न्हू. हेंच सांगपा खातीर आयज हांव तुमच्या मुखार येयल्लो. चॅनलाचेर तर नवे आसा जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्रायब. आनी फाल्यां तुमकां कसली व्हिडिओ जाय, कसली स्टोरी जाय, म्हाजे कडेन घे म्हणून मॅसेजी आनी कॉमेंट्स येयल्लेले आसा. खूब जाणांचे कॉल्स येयल्लेले आसा. तेतून गायज म्हाका फाटीं एक कॉमेंट येयल्लो, वाय यू आर ऑलवेज गेटिंग स्टोरीज फ्रॉम UK, वाय यू आर टार्गेटिंग UK. सारकें न्हू. सारखे माझे सबस्क्रायबर जे आसा गोंयकार भाव भयण, ते सगळे UK, लंडन, स्विडन हे असल्याच जाग्यार रावता, जाल्यार म्हाका हांगासरल्यानूच मॅसेजी करतले न्हू. सिंपल कॉमन सेन्स. बाय बाय.